ड्रग्स घेतिल्ल्या उणे पिरायेच्या भुरग्याचो व्हिडिओ जाला व्हायरल। काँग्रेसीन घेतला विषय गंभीरतायेन। कारवाय जाली ना जाल्यार काडटले मोर्चा, दिल्या शिटकावणी। दहशतवादी भाजपा सरकारापासून गोंयाक खरो धोको, म्हणटा विजय सरदेसाय। 144 कलम आणि फेणये वयले एक्सायज ड्युटीकय केलो विरोध, म्हणटा कार्निवाला उपरांत करतले आंदोलन। पावसा उपरांत सरकार करतले खणी सुरू, मिनेरांच्या मोगांत न्हू जाल्यार खंडपिडेस्त आणि शेतकारांचे हिताक लागून। खण प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याचो नवो सूर। सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवनात, शेतांनी पांय रोवतात, पूण शेतकी खातें दिना सांगात। सबसिडी दिवपाक काडटात म्हयने, पेडणेच्या शेतकारांनी उक्तायली व्यथा। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबर विस्तारान। गांजा उडिल्ल्या एका भुरग्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। आपणाक हो गांजा फुकटात मेळिल्ल्याचे उत्तर गोंयचो हो भुरगो सांगतना दिसता। काँग्रेसीन ह्या विशयाक हात घाला आणि हाची मुख्यमंत्री गंभीरतायेन दखल घेना आणि ड्रग्सांची पुरवण करप्याक अटक जाली ना जाल्यार मोर्चा काडटले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। एक उणे पिरायेचो भुरगो घोळी वखदां घेतिल्ल्या अवस्थेत सापडप ही गोंयाक लजयेची गजाल अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा। हो व्हिडिओ व्हायरल जाला। हे घडणुकेन गोंयांत ड्रग्स माफियांचो वावर ना हो मुख्यमंत्र्याचो दावो फटीचो थारता अशें गिरीश म्हणटा। सो हांव मागणी करता मुख्यमंत्र्या कडेन, ह्या ड्रग्स वेवसाय हो गंभीर विशय आसा। तूं जर हो इशू सिरियसली घेतलो ना जाल्यार आमी तुज्या घराचेर, म्हाका दिसता आमचे सगळे जे यूथ आसतले तांकां युथाक घेवन तुज्या घराचेर आमकां मोर्चा हाडपा पडटलो। तो तुज्या ऑफिशियल घराचेर आसपाक शकता, तो तुजे पर्सनल घराचेरय आसपाक शकता, साखळे गांवांकूय। आनी जे वासुदेव परबाचे हेतूंक तुमी ती इन्क्वायरी करनासतना ताजें एक्शन घेयनासतना सोडल्यार ती रॉंग मेसेज तुमी ड्रग डिलरांक दितात की तुमी तांकां एक आशिर्वाद दितात अशी गजाल घडटा आनी तांकां प्रोत्साहन मेळटा। आयज सरकारच्या आशिर्वादान गोंयांत ड्रग वेवसाय सामको सुरळीत चलता, तो बंद जावपाक जाय। नाजाल्यार म्हाका दिसता आमकां एक फोर्सफुल्ली थोडी एक्शन घेवची पडटली। विधानसभेन ते उत्तर दितात की गोंयांत ड्रग्सांचो वेवसाय चलना। गोंयांत 144 कलम लागू करपाचे घडणुकेचेर तशेंच जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचे कृतीचेर तो उलयलो। वेंचणुकेचो कितें तो निर्णय आयोग घेतलो अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन आयतारा सांगलें। हो एक बालिशपणाचो सरकार, असलो वायट परिस्थितीन सरकार आमी गोंयांत केन्नाच पळयलो ना। कदाचित तो मागीर म्हणटा आपूण रिव्यू करतलो आनीक तेणी वेगळी वेगळी त्या हेचेर स्टेटमेंट्स दिली की इट इज अ रुटीन नोटिफिकेशन। अरे तूं टेरर वर्ड यूज करता, पॉसिबल टेरर एटॅक, आनी इट्स अ रुटीन हें म्हणटा। आनी जेन्ना आंगार येता तेन्ना मिडिया इज अ सॉफ्ट टार्गेट न्ही। मिडियाक ब्लेम केलें म्हणटकर काबार जालो इशू। हांगा मिडियाचो कसलोच गुन्यांव ना। हो बालिशपणाचो सरकार आनी ह्या बालिशपणाच्या सरकारा खातीर ह्यो असल्यो गजाली गोंयांत घडटात। हेची पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्यान घेवपाक जाय आनी गोंयच्या लोकांची पयलीं तूं माफी माग। तुजे कडेन सरकार चलोवपाक जायना, तूं होम मिनिस्टर, ही पूर्ण जबाबदारी तुजी हेजेर आसपाक जाय। द फायल हॅज नॉट रीच्ड द स्टेट इलेक्शन कमिशन। द फायल इज विथ द CM, but it is in the BJP headquarters. So BJP president and their some organizing secretary are deciding on which constituency to be reserved, and that they are doing it privately, secretly, that nobody knows, even their office bearer does not know. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। गोंयाक आकांतवाद्यांचो भंय ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला। पण गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यान मुख्यमंत्र्याचो हो दावो आपले स्टायलीन खोडून काडला। खरे दहशतवादी गोंयचे भाजपा सरकार, विजय म्हणटा। आणि अशें म्हणटना ताणें गोंयचे फेणये वयले एक्सायज ड्युटीचो विशय अधोरेखीत केला। तो फाटीं घेवचो ना जाल्यार कार्निवाला उपरांत आंदोलनाक तोंड दिवपाक तयार रावात अशी शिटकावणी ताणें दिल्या। गोंयच्या पारंपारीक पेयांत फकत काजू फेणी आणि माडीचो आस्पाव आसा आणि तातूंतल्यान तयार जावपी महसूल फकत 1% हो थेट गोंयच्या देशी दारूच्या उद्योगावेलो हल्लो अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। तेच बरोबर CAAच्या विरोधातले रॅली आडोवपा खातीरच 144 कलम गोंयांत लागू केल्ल्याचोय आरोप तो करता।
सीएची रॅली बंद करपा खातीर सेक्शन 144 लायिल्लें आनी एक्सक्यूज घेतिल्लो की इट इज कितें तें टेरर थ्रेट म्हणून. तो टेरर थ्रेट रातीच गेलो. एक्चुअल टेरर थ्रेट टू गोवन्स इज दीस गव्हर्मेंट. देर इज नो अदर थ्रेट. द बिगस्ट थ्रेट टू गोंयकार्स इज द प्रेझेंट गव्हर्मेंट, which is working against the interest of the state and against the interest of the local indigenous people. It is a heritage drink made by Goans, for Goans, of Goans. लोकशाय म्हणटात आमी कितें की मेड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. तशी फेणी म्हणटा ती ऑफ गोवन्स, बाय गोवन्स, फॉर गोवन्स. आनी 1% ताका रेवेन्यू आसता ऑफ द टोटल रेवेन्यू. ताजेर टॅक्स घाल्लो आहा. आतां ताजेर टॅक्स घालप म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार फक्त गोंयकारांक सरकार काबार करूंक सोदता. हो टॅक्स स्पेसिफिकली गोंयकारांचेर पडटा. बिकॉज आय एम सेयिंग दॅट इट इज ऑफ गोवन्स, बाय गोवन्स, फॉर गोवन्स. सो टॅक्स इज ऑन हूम? इज ऑन गोवन्स. इट इज नॉट ऑन आवटसायडर्स. बीजेपीचो सरकार गोंयांत लोकांक शिवराक करूंक सोदता. शिवराक इन द ट्रू फॉर्म. नुस्त्याचेर टॅक्स वाडयतात. बीफ म्हणटा ताजेर कितलो प्रॉब्लेम आहा तें सगळ्यांक खबर आहा. सो नॉन व्हेज खावपाचें बंद कर. गोंयचो सोरो बरो आनी सवाय म्हणून लोक गोंयांत येताले मरे. आज सगळे नॉर्थ इंडियेचो सोऱ्याची रेट आनी गोंयची रेट एक जाल्ली आहा, विथ द एक्सेप्शन ऑफ UP. म्हळ्यार कितें करूंक सोदता तुमी? डॉमेस्टीक टुरिजमाचेर आज आमचें स्टेट चलता. इंटरनॅशनल टुरिजम मारलें. आमचे कोरेजमाचो सिजन जेन्ना येता तेन्ना बहुसंख्य क्रिस्तांव लोक ड्राय रावतात. आमचो श्रावणान जे आमी करतात ते कोरेजमाच्या दिसांनी करतात. आतां कार्नवाल जावन जेन्ना ड्राय आसा तेन्ना एक बरें एजिटेशन, ड्रायच एजिटेशन करुया, जातून रोल बॅक जावचो आनी सरकारान आपले दोळे उगडे करचे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. गोंयच्या मिना खणी सुरू जावपा खातीर लोक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पळयताले, पूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वेगळो सूर लायला. सोमारा ताणें सांगलें, फुडलीं 50 वर्सां खणी चालू उरच्यो हे दिकेन सरकारान वावर सुरू केला आनी तोवूय मिनेरांक लागून न्हय तर खण पिडेस्त आनी शेतकारांक लागून. खणी सुरू जावपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचीच वाट पळोवया अशें काल मेरेन मुख्यमंत्री सांगतालो. पूण सोमारा खण वाठारांतल्या दिवचल शारांत उलयतना ताणें सांगलें, खण मालाची येरादारी फकत मे मेरेन जातली. उपरांत फुडल्या मोसमात म्हटल्यार पावसा उपरांत खणींचे बाबतींत सरकार आपलो प्लॅन घेवन येतलें. हो प्लॅन खण धनिया खातीर आसचो ना तर तो खण कामगार, खण अवलंबीत आनी शेतकारांच्या फायद्याचो आसतलो. पळयात मुख्यमंत्र्याचो नवो सूर. मायनिंग भागातले सगळे आमदार एक व्यवस्थित रित्या बसून जेका आमी सस्टेनेबल मायनिंग फुडल्या 25 वर्सां खातीर, फुडल्या 50 वर्सां खातीर कशा पद्दतीन चलचे ते उरगडून खावचे म्हणून न्ही. खरें म्हणजे जे त्रास आमकां जे केल्या मुळात ते 2007 ते 12 ह्या कार्यकाळात त्या खातीर आमी आज भोगता. त्याच बरोबर सस्टेनेबल मायनिंग कशा पद्दतीन चलचे हाचे सुनियोजन हे करपाक ऑलरेडी सुरू केला. मायनिंगा खातीर आमी पॉझिटिव्ह रित्या प्रत्येक गजाल जर करीत आसात, मायन ओनरा खातीर न्ही तर आमच्या कामगार भावा खातीर करता, आमच्या ट्रक ओनरा खातीर करता किंवा त्या परिसरात आसलेल्या शेतकऱ्या भावा खातीर करता, जेणे करून तांकां खंय तरी रिलीफ मेळपाक जाय. हे सरकार कामगारांचे आसा, हे सरकार शेतकऱ्यांचे आसा, हे सरकार मायन ओनरांचे न्ही. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारा कडल्यान वेळार सबसिडी मेळना देखून लुकसाण सोंसचें पडटा. परसकडे पेडणेच्या शेतकारांनी व्यथा उक्तायल्या. नरेगा स्किमी अंतर्गत कांय कडेन कामां चल्ल्यात, पूण कामगारांक खूबच उणो दिसवडो दितात अशी संबंधितांची कागाळ आसा. परसकडे पेडणेचे शेतकार आपल्या शेतांनी वेगवेगळी पिकां घेतना वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तशेंच तरणाट्यांक बरोबर घेवन तरातरांच्या भाजयांचे मळे फुलोवपाचे यत्न हांगा सुरू जाल्यात. सरकारी सबसिडीचो तांकां आदार जातालो, पूण फाटले सुमार 9 म्हयने ह्या शेतकारांक सबसिडीज मेळूंक नाशिल्ल्यान तेंच्यांनी नाराजी उक्तायल्या. तरणाट्यांनी नोकरी फाटल्यान धांवनासतना शेतांत वावर करूं येता, पूण सरकाराचो तेंको मेळपाक जाय अशी तेंची अपेक्षा. पळयात शेतकारांचें म्हणणें.
आतां सर्विसेची वाट पळोवपाची ना, सर्वीस कोणाक मेळपाची ना आनी एका घोवाचे जोडीन कांय जायना न्हू म्हणून एक बायलांक घेवन आमी ते हांगासर हो एक प्रोसेस करून पळोवया अशें म्हणून आमी हें केलें. पूण तितून आमकां फायदो जालो. मागीर तेंच्यांनी ठरयलें की आपल्या आपल्या शेतान आमी करपाचें. आतां हांगासर सगळीं सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायलां आपल्या आपल्या शेतांनी लायतात. भरपूर मोठ्या प्रमाणात मिरसांगो लायतात, भेंडे लायतात, टोमाटां लायतात. पूण आपूण स्वता म्हणजे आपल्या संवसाराक हातभार लायतात ते. आतां पयलींच आमी आमच्या शेतान तांकां करपाक दिलें, आमची जागा दिली, आमचें उदक बांयचें दिलें तांकां आनी आतां ती आपूण आपले स्वता आतां पांयार उबी रावल्ल्या सारकी आहा ती. एप्रिलान आमचे भात कापले आनी आमी भात घातले, गव्हर्मेंटाक घातले भात. पूण भात घातल्या उपरांत जी आमची बिलां दिल्ली आमी ती आजून पासून आमकां सबसिडी मेळोंक ना. सादारण म्हाका हांव कॉन्टेक्टान जे शेतकऱ्याचे आसता ते शेतकरी म्हाका सांगता की आमी पंप घेतल्या किंवा आनी कितें घेतल्या हेंची आमकां आजून सबसिडी मेळोंक ना. भाताचे पासून आमकां आजून मेळोंक ना. आमी कितें करता, आमी भाताची सबसिडी, म्हाजें आतां शेत व्हडलें आहा, हांव करता तें म्हाका 3.5 एकराचो प्लॉट आसा आनी तें हांव करता आनी ते भात आमी विकता आसतना जी म्हाका सबसिडी मेळटा ती सबसिडी हांव परत भातान हांव कामेऱ्यांक बी घालता, मनायांक घालता, ती ह्या टायमार म्हाका मेळोना. म्हाका थोडो त्रास जालो. सादारण 8, 9, 10 हो 10वो म्हयनो चालू जाला. एप्रिलान आमी कटींग करता आनी भात काडटा आनी दिता, म्हणजे मे धरा, मेच्यान आयज तक आमकां सबसिडी एक पावूंक ना. हे काम आमचे फक्त डिसिल्टींग शेता खातीर उदीक वचांक जाय म्हणून हे पाड बी ह्या बंदाऱ्यात हे पाणी वचांक जाय तांकां म्हणून खोलोवपाचें आसता. आनी जी आमची कामेरी आहा ती काम करतात नरेगा हाडले तांकां रोजगार पेमेंट खूब कमी आहा तांकां 254 जस्ट पेमेंट पर डे 254 पर डे. आनी तो पेमेंट आमकां खूब कमी 254 म्हणजे दादले सुद्दां येवपाक रोजगाराक मुश्कील. ताका आतां सद्या 600-700 रुपया पेमेंट घेता. विकास हायस्कुलाच्या भुरग्यांक बोलयल्ले, आयकॉन हायस्कुलाच्या भुरग्यांक बोलयलेले, सगळ्या इस्कॉलाक इन्वायट केलें. कारण काय, म्हाका एकच संदेश सगळ्या पर्यंत पोहोचोवपाचो आहा की जो शेतकरी आसा आनी शेतकऱ्याचो भुरगो जो शिकता ताका इतकोच संदेश पावोवचो आहा की तुमची जमीन तुमी विकूंक नाका. हो म्हाका संदेश पावोवचो आहा. कारण येणाऱ्या काळान आमचो मोपा एअरपोर्ट आहा, हायवे जाल्लो आहा, इलेक्ट्रॉनीक सिटी जाल्लेली आहा आनी जर आमची पोटपूजी जमीन जर आमी आयज जर विकली जायत जाल्यार फाल्यां म्हाजो भुरगो म्हाका विचारतलो, डॅडी म्हाका आयज शेती करपाक जायी, मी खंय करूंक शेती. परसकडे पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. राजकीय विरोधकांचे एकवटीचो हो शेवट म्हणपाचो. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकराचे विधान आयकून तरी तशें दिसता. म्हादय प्रस्नाचे आयचे स्थितीक ताणें मोगोवपा सुप्रिमो सुदीन ढवळीकाराक दोश दिला. म्हादयचे आयचे अवतिकायेक सुदीन ढवळीकार आनी मुख्यमंत्र्याकच तो जापसाल धरता. म्हादय प्रकल्पाच्या संदर्भात कर्नाटकांतले काँग्रेसीचेर सुदिनान कांय दिसां आदीं भाश्य केल्लें. ताचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना गिरीशान सुदिनाचेरच फार पेटयले. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामतीन असेंब्लिंग आनी असेंब्लिंग भायर परत मुख्यमंत्र्या कडेन सांगलां ह्या हेजेर स्पेशल सेशन आपय आनी आमी सगळे करून प्रायम मिनिस्टरा कडेन या. मुख्यमंत्री तांकां फक्त कोणा कडेन व्हरता, जावडेकरा कडेन. जावडेकर इज एक्यूज हियर, ही हॅज सोल्ड अवर गोवा, ही हॅज सोल्ड अवर रिवर म्हादय आनी मुख्यमंत्री तितून पूर्ण शामील आसा. त्या हितून सुदीन ढवळीकर आनी बाकीचे जे आसात तेय ह्या मंत्रिमंडळान आशिल्ले, तेय हे भाग आशिल्ले. they are responsible. Sudhin Dhavnikar is responsible for this Madai mess because he was a part of this government for a long time. So he failed there and आता ते फक्त एक तो पॉलिटिकल इशू करून हे करपाक सोदतात. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंय सरकारान अचकीत अंदू फंड दिवंक नाशिल्ल्यान फोंडे कार्निवाल कमिटीन थळाव्या आमदाराचे मदतीन स्वताच कार्निवाल मनोवपाचें थारायलां. 2007 वर्सा मर्यादीत पावण्यार हो कार्निवाल सुरू जाल्लो. उपरांत तेन्नाचो मंत्री रवी नायकान सरकाराचे मदतीन तो मनोवपाक सुरवात केल्ली. 2019 मेरेन कार्निवालाक पालिका फंड दिताली. अंदू सरकारान फंड दिवंक नाशिल्ल्याचे पालिकेन कमिटीक कळयलां. 2007 वर्सा मर्यादीत पावण्यार सुरू जाल्ल्या फोंडेच्या कार्निवालाक उपरांत सरकारी मजत मेळ्ळी आनी व्हडा दबाज्यान फ्लोट परेडी जावपाक लागल्यो. पूण मुख्यमंत्र्यान दुडू दिता अशें सांगूनय अंदू फंड मेळूंक नाशिल्ल्यान सर्ती बगर फ्लोट परेड करपाचें कमिटीन थारायलां. सरकारान जाहीर केल्ले वळेरेंत पणजी, म्हापसा, मडगांव, मोरजी, वास्को, केपें, कुडचडें, कुंकळ्ळी आनी शिरोडेचीं नांवां आसात, पूण फोंडें वगळ्ळां. पळयात समितीचें म्हणणें. पेपरार येयलें गव्हर्मेंट स्पॉन्सर कार्निवाल पेंटीन म्हापसा
मोर्जी, मारगांव, वास्को, केपें, कुरचोरे, कुंकोळी आनी आमच्या शिरोड्या. पूण फोंडेचें नांवूच ना. हें लेटर आमी दिलें ट्युरिजम मिनिस्टराक बाबू आजगांवकाराक. आनी बाबू आजगांवकार मारो वा कार्निवाल चवदा स्पॉन्सर आमी करूंक जायना, कित्याक हेका अप्रुवल जाय चीफ मिनिस्टराचें. तर चीफ मिनिस्टरान हिंगा सही मारल्या पळय आनी अप्रूव केलो आमचो कार्निवाल, म्हणजे आमकां सँक्शन दिलें. तेज्या उपरांत आमी ही कॉपी काडली आनी बाबू आजगांवकाराक ताणें ताका माग केली CMान, मे बी रिलीज म्हणून ग्रांट्स टू पोंडा कार्निवाल मे बी रिलीज. तेज्या उपरांत आवाजूच ना. मागीर आमी 2-3 फावटी आमच्या आमदाराक घेवन डायरेक्टरा कडेन गेले, पण मिनीन म्हणून हे ट्युरिजम आसा ताका आमी मेळले, मिनिनाक मेळले 2-3 फावटी. तो मालो आयज जातलें फाल्यां जातलें डिले जालें आनी ही फायलूच पास जावना. मिनीन म्हणपाक लागलो ती तुमची चीफ मिनिस्टरा कडेन अजून फायल येवना. तर आतां आनी ऑप्शन कांय ना जावन आमी परत मिटींग घेतली आमच्या कमिटीची, ही आतां फॉर्म जाल्या ती. आनी अंडर दीस बॅनर, आमचो बॅनर लायला हिंगा, हेज्या अंडर आमी फ्लोट परेड करूंक चिंतला 23 तारखेर म्हणजे आयताराक 2020, स्टार्टींग फ्रॉम काजीवाडा पेट्रोल पंप टू PMC व्हॉलीबॉल कोर्ट. हय हय आतां कॉन्टर करना जाल्यार आमी ह्या बॅनरा अंडर हो फ्लोट परेड आमी तुमच्या मुखार दवरतले. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. संसडा वयलो कोयर विलो प्लांट चलोवपा खातीर मडगांव पालिका मंडळान मडगांव आनी फातोर्डेच्या आमदाराची मदत घेवपाचें थारायला. फोमेंतो 7 दिसां उपरांत ह्या प्लांटाचो ताबो मंडळा कडेन दितले. मडगांव पालिका आनी फोमेंतो मदलो कोयर प्लांटाचो करार सोंपला. कोर्टान आनीक 7 दीस हो प्लांट फोमेंतोक चलोवपाक सांगला. मडगांव पालिका हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प गोवा कोयर वेवस्थापन महामंडळा कडेन दिवपाक सोदता. मजगती प्लांटाचें हस्तांतरण जायसर फोमेंतोचे कामगार आनी यंत्रणा थंय वावुरतली. Fomento has given a letter that they want to hand over the plant to us, Margaon municipality. ते कोण चलयतलो, कितले मुखार फुडें कितले डिसिजन घेवपाक, ताका लागून आमी एक स्पेशल मिटींग घेतली, कावन्सील मिटींग घेतली ऑन फ्रायडे. इन दॅट मिटींग आमी कितें डिसायड केलें की वी विल कन्सल्ट गव्हर्मेंट, गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एंड गोवा पोल्युशन बोर्ड हांकां आमी कन्सल्ट करून आमी मुखार कितें स्टेप आहा ते घेतले. आमकां तें वेस्ट आहा तो हें करपाक जाय, मॅनेज करपाक जाय. म्हणून तांचें म्हणणें कितें की जे पळय स्टाफ तांचे आसात कंपनीचे कोण ऑपरेटर आहात तांकां घेवन थोडे आमचे मनीस घालून ते सद्या तो प्लांट 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो म्युन्सिपाल्टी वील रन. ताचे खातीर ते म्हाका ब्रीफ करपाक आयले म्युन्सिपाल्टीचे मिटींगेक कितें जालें आनी दे हॅव सॉलिसिटेड माय हेल्प ऑल्सो. जें कितें जाता म्हळ्यार वेस्ट येता म्हाका दिसता ती एकूच जाग्यार पावता. ती वेस्ट जर अनट्रिटेड उरली जाल्यार वी आर लुकींग एट अ ह्यूज प्रॉब्लम. हांवें आतां तांकां अशें म्हणलां की एक मनीस जो स्टॉप गॅप अरेंजमेंट बिकॉज ऑफ फोमेंतो लिव्हिंग कोण करूंक शकता हे मनशाक आमी आयडेंटिफाय करचो पडटा. ताचे खातीर सगळ्या कावन्सिलरांनी आमदारांनी हांगाच्या आनी सरकारान बरोबर काम करूंक जाय. ना जाल्यार सुरताक जी ब्युबॉनीक प्लेग आयिल्ली ती मडगांव येवपाक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. ह्या महिन्याचे 22 तारखेर म्हणजे येता त्या शेनवारा पर्वरीच्या गोवा क्षेत्रीय मराठा समाज विविध कार्यावळी सयत शिवजयंती मनोवपाचो आसा. पर्वरीच्या क्षात्रतेज संकुलांतल्या शिवतेज सभागृहात जयंती निमतान दिसभर साबार सर्ती जातल्यो. गोवा क्षत्रिय मराठा समाजान ह्या निमतान समाजाचो आदलो अध्यक्ष ॲडव्होकेट चंद्रकांत चोडणकाराक समाज भूषण पुरस्कार दिवपाचें थारायलां. सकाळीं शिवाजीचेर व्याख्यान जाल्या उपरांत विविध सर्ती जातल्यो. तातूंत ल्हान भुरग्यां खातीर बाल शिवाजी मुस्तायकी सर्त, रांगोळी आनी फुगडी सर्तींचोय आस्पाव आसा. ह्यो सर्ती समाजा पुरत्यो मर्यादीत आसतल्यो. ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक आमी शिवजयंतीचो उत्सव हाका मनोवपाचो थारायल्लो आसा वर्ष पद्दती प्रमाणे. आनी हो कार्यक्रम जो आसतलो तो सकाळी 10 वरांचेर सुरू जातलो, तो सांजवेळा 5 पर्यंत चलतलो. आतां सकाळी आमचो फॉर्मल औपचारीक असो प्रोग्राम आसतलो. त्या कार्यक्रमाक सकाळी फुडें येयल्या उपरांत आमचे शिवाचे म्हणजे शिवाजीचे जे पुतळो आसा त्या पुतळ्याक मुखेल सोयऱ्याचे हस्तुकी हार घालतले. तेजे उपरांत सभागृहांत आयल्या उपरांत तेंचे सगळ्या मानेस्तांचें स्वागत जातलें.
स्वागत जाल्या उपरांत आमचो एक प्रमुख वक्तो आसतलो जो शिवाजीचेर आनी शिवाजीच्या चरित्राचेर आनी आदर्श आयच्या पिळगेक कशें फायदेशीर ठरूं येता हाचेर स्पेशली कोल्हापूरच्यान एक आमचो प्रमुख वक्तो आसतलो, तेजें एक अर्धवराचें भाशण आसतलें. तेजे उपरांत आमचे जे समाजाचे कर्तृत्ववान अशे जे कलाकार आसूं दी किंवा समाजा खातीर वावुरपी जे आसूं दी अशे युवा आनी ज्येश्ठ मेळोन 20 जाणांचो सत्कार आसतलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आणि आता घेऊया गोंयभरच्या महत्वाच्या खबरांचो धावतो नियाळ. पळोवया न्यूज राऊंडअप. साखळेच्या भंडारवाडो आणि विठ्ठलपुराक जोडटल्या वाळवंटी न्हंयवेल्या पुलाच्या बांदकामाक सुरवात जाल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी सोमारा ताचो बुन्यादी फातर बसयलो. सध्याच्या पदपुला लागींच हो पूल उबो जातलो. हो पूल 2 लेनींचो आसतलो. ताका सुमार 8.12 कोटी खर्च येतलो. ह्या म्हयन्याचे 19 तारखेक मडगांवच्या शिवसाम्राज्य संघटनेन शिवजयंती निमतान मडगांवां वर्सुकी रॅली काडपाचें थारायलां. घोगळच्यान सुरू जावन ही रॅली निमणे कडेन लोहिया मैदाना मेरेन वतली. फाटल्या 4 वर्सां सावन ही संघटना मडगांवां शिवजयंती निमतान रॅली काडटा. रॅलीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार हजर रावतले. दनपारां 1:30 रॅलीक आरंभ जातलो. शिवभक्तांनी आपापली वाहनां घेवन येवपाचो संघटनेन उलो मारला. हरमलच्या रवळनाथ देवस्थानान 21वो स्थापना दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. 5 दिसांचो हो सुवाळो आयतारा सोंपलो. 5 दीस देवाच्यो आरत्यो आनी नाटकां सादर जालीं. बायलांनी दिवजां जळयलीं. देवाचे पालखेची मिरवणूकूय व्हडा उमेदीन जाली. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारानय हजेरी लावन सुवाळ्याचो लाव घेतलो. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत आयतारा नुवेचे कार्मेल कॉलेजीन रस्तो नाट्य सादर केलें. मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाचेर सादर जाल्ल्या ह्या पथनाट्याचो लोकांनी व्हडा संख्येन हजर रावन आस्वाद घेतलो. आमचे खबराकार साखळेच्यान महेश गोवेकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी रमेश नायक रावत आनी म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.